जयेश नायकान आणि ताच्या वांगड्यांनी सोमारा समर्थगडार बसका घेऊन फातोर्डेच्या पुलीस स्थानकात अनोळखी मनशाचेर जाल्ल्या कागाळी विशीं चर्चा केली। मडगांवच्या आयनॉक्सात द काश्मीर फायल्स ह्या सिनेमाचे पोस्टर ना लायिल्ल्यान तशेंच ऑनलायन तिकेट बुकिंग ॲपाचेर हाऊसफुल दाखोवन लेगीत फक्त 40% थिएटर भरिल्ले म्हणून जयेश नायकान आयनॉक्स वेवस्थापक हाचे विशीं जाप विचारिल्ली। ह्या वादात मजगती आयनॉक्साच्या कर्मचाऱ्यांचेर मारळेबडे लेगीत जाल्ली। उपरांत ह्या पुराय घडणुकेची पुलिसांनी दाखल घेवन सुमार 45 लोकां आड फातोर्डा पुलीस स्थानकांत कागाळ नोंद केली। पूण ही कागाळ जयेश नायकाचेर नासून अनोळखी मनशाचेर आसा अशें खुद्द जयेश नायकानूच सांगलें। तशेंच लोकांनी हो सिनेमा चडांत चड पळोवचो हो संदेश दिवपाक ही बसका घेतिल्ल्याचें ताणें ह्या वेळार सांगलें। देशद्रोही आसा पळय अशें म्हणून क्लियर कट सांगता, हांगासरल्यान कृपया तुमी वचात। आणि आमचे भाव हिंदू हे पत्रकार आणि पुलीस म्हणून आमचे सदांच गद्दारी करीत रावले। म्हणजे तुमकां आवय भयणी हे ते कोण ना, जरी तुम्ही आयज पुलीस म्हणून आयज नंबर 1 म्हणल्यार केस कोणाचेर जाल्या ती खबर ना, कळ्ळें न्ही। आनी आमचेर केस जावपाक शकना, कित्याक आमी कायद्याचे खंयचेच उल्लंघन केल्ले ना, तेन्ना हे केस जावपाचो प्रश्नच येना। थंय जेन्ना आमी पिक्चराक म्हणून गेल्ले त्या टायमाचेर जेन्ना इंटरवल जालो तेन्ना थंय आमकां जवळ जवळ 30 to 40% सिटां वेकंट दिसली। पूण आमी जेन्ना बूक करताले तेन्ना बुकींग फूल दाखयताले, कळ्ळें न्ही। आमकां 1-2 तिकेटी ज्यो आसा पळय त्यो मेळ्ळ्यो आनी तेच्या नंतर आमी भितर गेले, कळ्ळें न्ही। पूण बाकी सगळ्यो भरपूर लोक भायल्यांतल्यानूच हाऊसफुल म्हणून परत गेले। त्या थिएटरान एकूय त्या पिक्चराचो काश्मीरी फायल्साचो एकूय हें लागोनासलो, पोस्टर लागोनासलो, कळ्ळें न्ही। आनी आमी पळयलें तेच्या नंतर आमी ते पिक्चर जाल्या नंतर ते जे कन्सर्न कोण आशिल्ले थंय ऑथॉरिटी तांकां आमी जाप विचारपाक गेले, कळ्ळें न्ही। म्हणजे 2 गोश्टींक लागून पोस्टर कित्याक ना आनी जेन्ना सीट खाली आसा तेन्ना हाऊसफुल म्हणून कित्याक दाखयता, कळ्ळें न्ही। आनी तेजें वेवस्थीत आन्सर जें आसा पळय तें मेळोना। ताका लागून ताका विचारलें त्या मॅनेजराक आमी की तुजे कडेन जो रिकॉर्ड आसा पळय ह्या वेकंट सिटांचो तो रिकॉर्ड आमकां दाखय, कळ्ळें न्ही। जेणे करून आमकां म्हणजे खरेंच कळपा जाय की हितून भितर जें षडयंत्र आसा तें आमकां दिसता तें खरें काय खोटें, कळ्ळें न्ही। तेजेर सॅटिस्फॅक्टरी तो आन्सर दिवपाक शकलो ना।